कोळवाळ वाठारांतल्या सर्व्हिस रस्त्याचेर बेकायदेशीर जड वाहनां पार्क करपाचो प्रश्न परतून मुखार आयला। कोळवाळचो सरपंच रितेश वारखणकार हांणी हे विशीं खर नाराजगी उक्तायल्या आनी संबंधीत खात्यांनी बेगोबेग कारवाय करून ह्यो गाडयो रस्त्यावयल्यान काडून उडोवच्यो अशी मागणी केल्या। पळयात। आमचो पयलींचो सरपंच आसलो न्हू, तेणी पयली ग्रामसभेक घेवन कशें मिटींग घेवन पयली प्रोसिजर केल्लो तेणी सगळे लेटरां तांकां ऑथॉरिटीक धाडलेले। तेजे उपरांत परत आतां तिस्ता बोवाळ जालो। फाटल्या दिसांनी एक डेड बॉडी मेळ्ळी थंयसर घोव धुवन। जे हांव सरपंच जाला तेन्ना दुसरे दिसा हांवें ते पळयल्या 2-3 दिसांनी। परत तेजे उपरांत एक एक्सिडंट जालो। आनी मेन सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार हांव हजार फावटी शेवय मारता, जी ती हायवे जी लायन आहा ते सर्व्हिस रोडाक जे ट्रक दवरता न्हू तांकां फक्त काय ना, ते सोरो घेवप थंयसर आनी ती गाडयो पार्किंग करप आनी जाय थंयसर थंय मजा मारप, थंय न्हांवप, बुरशेपणां करप, प्लस मागीर तेंच्यांनी थंय जेवण करप। हें अशें कितें आतां हांव म्हणटा की जाणा, प्रत्येक पुलीस स्टेशन लागींच आहा, कोलवाळे पुलीस स्टेशन, तेंच्यांनी एक्चुअली थंयसर पेट्रोलिंग करूंक जाय आनी दिसता तेंच्या नजरेन येता न्हू सोमती तांकां फायन मारूंक जाय, नाल्यार तेंचो ट्रक भितून तरी उडोवंक जाय। कित्याक हजार फावटी सांगता, आमचे लोक जे आहा ते सर्व्हिस रोडाक घेता सकयल, जाल्यार हेंचे न्हू जे ट्रक आसता ते वयर ते फुटपाथेर दवरतात आनी सुशेगाद पार्किंग करून रावतात ते, आनी भितून कितें चल्लां थंयसर कितें चलता तें सुद्दां कळना। आतां फ्लायओव्हरा पोंदां पळय, करसवाड्या पळय, कोलवा हे पळय, कितले गाडयो पार्किंग करून दवरलेले, कोण दवरता, कित्याक दवरता तें कळना। हांव हजार फावटी सांगता की पुलिशेन थंयसर तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय इमिजिएटली, जावं आरटीओ, कित्याक तांकां लागता न्हू ते आरटीओकूय, तेंच्यांनी घेवपाचें, ट्राफिकेनूय घेवपाची। कित्याक पंचायतीक ऑथॉरिटी आहा, पंचायत खाली लेटर करतले, पूण फायन मारतले कितें करतले जाल्यार पुलिशेक आहा न्हू। कित्याक आमी डायरेक्ट वचोन ते ट्रक सांगूंक शकना खंयच्या टायमार दवरता आनी केन्ना। आतां आमच्या नजरेन दिसले जाल्यार हांव इमिजिएटली एक्शन घेवंक शकता, पुलिसेक आपोवंक शकता। पूण हे जे ट्रक येता, हे सांजचे जे आहा न्हू, ते येतात पार्किंग करता आनी सुशेगाद येता, मागीर ते 4-5 दीस ट्रक थंयच आसता। तेजे उपरांत तांकां खंयचे कंपनीचे जावं खंयचे ते इंडस्ट्रीचे तांकां कॉल येता खाली करपाक, तेन्ना ते ट्रक घेवन वयता। हे जे आहा इंडस्ट्री, कंपनी, तेंच्यांनी आपले पार्किंग दवरूंक जाय न्हू। जे सामान घेवन येता जावं कसलो लोड घेवन येता तांकां डायरेक्ट आपल्या कंपनीन दवरूंक जाय। थंयसर आयडीसी जावं आनी खंयचे करसवाड्या आहा थंयसर तेंच्यांनी दवरूंक जाय। पूण हे त्रास आमच्या गांवच्या लोकांक जाता हेतून। कितें करतले, आमची जी आतां ही फोर्टनायट मिटींग आहा, ते फोर्टनायट मिटींगे हांवें दिसता सांगलेली, फोर्टनायट मिटींगे स्पेशली जी लेटरां आहा हे मिटींगेक घेतले रेजोल्युशन, आनी स्पेशल आमी ते आरटीओक घेवन आमी वयतले एज अ सरपंच म्हणून। हांव स्वता वयतलो आनी स्वता तेंचे कडेन बसून ते इन्वोट करतलो, वयल्यान तांकां सांगतलो, रिक्वेस्ट करतलो, पीआयकूय करतलो, आमचे ट्राफिकेकूय करतलो आनी आरटीओकूय, की तुमी हेजेर एक्शन घ्या आनी हे जे गाडयो कोण पार्किंग करून वयता तेंचेर इमिजिएटली फायन मारप ना। जे मेरेन फायन मारिना, एक्शन घेना, ते मेरेन ते पार्किंगूय बंद जावचें ना।